bara bara dalara bara 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 shiandala shiandalara bara 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 shiandalara bara 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 shiarala shiandalara bara 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 shiarala bara 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 very 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 bara 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 shiarala bara 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 shiandala shiarala bara bara very 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 shiarala bara 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 shiandala shiarala bara 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 shiandala shiandala bara 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 sola bara 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 shiarala bara 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 shiarala Shukr. bara Ya. bara 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 Mamari, mamari, ya, ya, ya. Nama. Syukur. bara 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 Baba, mama, lala. Ria, 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 ria. Cemara, mara, baba, baba. Raka, baba, hara, lala, bara, mama, ria, ria, ria. Bari, 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 bari. Praise God. Syukur. Praise God. Start Praise करा. God. Start करा. Praise God. मागणे म्हणून का मग बरोबर. कोण अनंत म्हणचे अशी काय? Praise God. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amin. आमेन आमेन वर्गींच्या भाऊ मगळा बापा या बागी संजेच्या वेळापासून आम्ही तुका अर्घ्यान दिता आमच्या जिवितांत तुझ्या विशयांत उलोवंक तुझ्या संगता वेळ करसूंक तुका वळखूंक तुका तुझी महत्कार्या हेरांक परगटूंक तुझे हजरपण बघूंक आनी आत्मीक दोळ्यांनी तुका रूप रूप पळोवंक आमकां जायत्या रितीच्यो वाटो तुवें उक्ते करून दिल्ल्याक आमी तुका अर्घ्यान दिता मोगळो बापा तूं मोगाचो सागोर जावन आसाय तुका समजल्ल्या तितलें चड आनी चड आमी समजूंक आसा तुज्या विशयान जाणा जाल्ल्या तितलें आनीक चड आनी चड आमी जाणूंक आसा तुका वळखूंक आमी आरंभ करता आसतना चड आनी चड आमी तुका वळखूंक आसा तुजी महत्कार्यां पळयत आसतना चड आनी चड महत्कार्यां आमी पळोवंक आसात म्हणून आमकां खरेपणी भोगता कित्याक आमच्या जिवितांत तुज्या विशयान जाणा जावंक आमी एका रितीन आरंभ केला मात्र म्हणयत कित्याक तूं मोगाचो सागोर बोगसाण्याचो सागोर आसार्यांचो सागोर
आशिर्वादाचो सागर, जिविताचो सागर, सक्कडी अनलिमिटेड म्हणटा हांव तशें तुजें सक्कड अनलिमिटेड, मीत मेर नासलेलें तुजें सक्कडी. देखून तुका आमी चड आनी चड वळखूचे मुखांत चड आनी चड कृपा आनी शांती आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक शकता आनी तेंचो आमी खर आसा. एक आमकां तुवें फावो केले वर्तें भाग जावन आसा, देखून आमी तुका अर्घ्यां दिता. व्हडलो बापा जेजू क्रिस्ता पवित्र आत्म्या, त्रिएक देवा, तुज्या उतरांत तूं आसाय. वेळार आमी भाऊ भयणी तुजीं भुरगीं ह्या वेळार सांगाता जमल्या आनी तुज्या सांगाता वेळ करसूंक आमी आशेता. हो वेळ तुवें आमकां दिलो एक वर्तें भाग आनी देणें, ह्या पासून आमी तुका अर्घ्यां दिता आसतना आमच्या भाऊ भयणीचो उगडास आमी काडटा. कित्याक हर एकल्याचो तूं जावन आसाय बाप. कोणी मनीस ह्या संवसारांत जल्मून येता जाल्यार ते तुज्या योजना विणे कोणी जल्मून येना. देखून सगळ्या मनशा कुळाचो उगडास आमी काडटा आनी हर एकल्यानी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आपणाचो सोमी सोडवणदार आनी देव म्हणून वळखून घेवचे भाग तांकां फावो जाल्ल्या पासत आमकां फावो जाल्ल्या बरी सर्वांक फावो जाल्ल्या पासत आमी तुका अर्घ्यां दिता आनी आमी सकट सांगाता मेळोन जेजूच्या आमी फरमायता जेजूच्या नांवान कोणाय की जेजूक आपणाचो सोमी आनी सोडवणदार आनी देव म्हणून वळखून घेवंक कितें अडखळी आसात त्या जेजूच्या नांवान हर एकल्याचे त्यो अडखळी पाळांत मळस आमी तुमटून वचून देऱ्यांत वचून पडून नासोन वचून दीत. आनी कशें जेजूचो 2025 वर्सांचो जुबलेव आचरण करूंक सगळो पवित्र सभा आयती जाल्या आसता ह्या जेजूची वळख ही सगळ्यांक जाय म्हणलें एक आशा, एक अथ्रेग, एक ठाण आनी भूक ताका जाणा जाल्ल्या हर एकल्यान ती तुवें जिवी केल्ल्या पासून आमी तुका अर्घ्यां दिता आनी आमी कितेंय तुज्या विशयान शिकोवंक वेळ करसीत हांव ताचो फळ जावन आमी ताचो फळ जोडचे मुखार ताचो फळ पेल्या की लाभल्या पासून आमी तुका अर्घ्यां दिता. हे मागणें आमी करता मोगळा बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, जो तुजे सवय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. लॉर्ड सकट कितें आसात आशीर्वाद आशिर्वादीत Praise God. आनंदान भरल्यांत आशिर्वादांनी भरल्यांत समाधानान भरल्यांत पैगी शांती भरल्यांत ना जाल्यार सांगचें ऑब्जेक्शन युअर ऑनर म्हणून हाय ऑब्जेक्शन काले म्हणटात पैगी वय 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 कोणाचें ऑब्जेक्शन ना म्हळ्यार सकाळी आशिर्वादीत आसात, समाधानान आसात, शांतीन आसात, मोगान आसात, भलायकेंत आसात, आनंदान आसात आनी वय सक्कडी कितें जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात. प्रेज द लॉर्ड हाडले Praise the Lord. कित्याक ते मूळ रॉनी ब्रदरान सांगल्या बरी ते मूळ ते ना जाल्यार खंयचें हें अनुभव करूंक जायना. जायना. संवसारीक रितीन एकवटान नासतनाय करियेत तें पुरा तात्कालिक इल्ल्या वेळार आसा, इल्ल्या वेळार आनी एका वेळार ना.
आतां आसा मागीर ना वा एक दीस आसा 2 दीस आसा तिसऱ्या दिसा ना म्हणल्यार बरी देखून तें रिलेशनशीप कितें म्हणटा हांव जेजू तें पवित्र आत्म्या तें आमचो एकवट तो निरंतर असल्या वेळा मात्र असले कितें सर्गींचें म्हणलें कितें आसा तें आमी अनुभव करून जिवन आसा आतां सगळ्यांक तेंचो बघून आसा की ना आतां भलायके विशयांत कोणाक कांय डावट आसा ना ना आज मुस्तर ना मागीर एक येवच्या वर्सा कालें 2026 बिलकुल ना कालें बिलकुल ना 26 बिल्कुल ना कालें बिल्कुल भलाय बिल्कुल भलायकी मागी बिल्कुल डाउट भलायके विशयान डावट ना न्ही गी वय 26 2013 कालेंगी न्ही ससनाक न्ही गी वय कारणींतल्यानच आमकां एक कळीत आसा ते एक सिंपली सांगचें जाल्यार पवित्र पुस्तक बदलाना वय गी बदलाता गी वय बदलाना. पवित्र पुस्तक बदलाना त्या पवित्र पुस्तकांत आमी समजून घेतलें की आमी भलायकेवंत आमी आशिर्वादीत आमी ग्रेस्त आमी शिरापतान सुडका जोडलेली सोडवण आपणायलेली पातकांचे बोगसाणे जोडलेली म्हणून थंय हांव समजून घेतलें आमी पवित्र पुस्तकांत न्ही गी अंतराळ आणि भूमी सराच पूर्ण उतर असते देखून आमकां वय मो एक निगंट आसा गे हे वय. हो रिपोर्ट बदलाना म्हण एक निगंट आसा वय होय एक निगंट आसा देखून फुडें आस्पत्रेक गेल्ल्या वेळार तुमकां बीपी आसा की शुगर आसा गी म्हणून एकल्यान विचारलें ना म्हूण सांगलें ना म्हळ्यार चॅक करून पळोवन सांगलें न्ही तें पळय काही ना म्हळ्यार ना मागीर वय हाजे पयलीं सांगलें मागीर म्हळें बीपी आसा म्हळें कोणें म्हळें कोणें म्हळें कोणें डॉक्टर ना हांवें म्हणलें बीपी ना जाल्यार हांवें जिवंत आसूंक जायना बीपी आसा पूण नॉर्मल Praise God. बीपी जाय की नाका जाय देखून बीपी ना म्हण नाकात शुगर जायचे करेक्ट नेक्स्ट ते विचारलो शुगर ना म्हळ्यार आउट जातात आमी ओके नॉर्मल शुगर आसा बट नॉर्मल बीपी आसा बट नॉर्मल ब्लड प्रेशर ना जाल्यार आमी जिवचे कशें आमी जिवन आसा जाल्यार आमचे ब्लड प्रेशर ते म्हळ्यार काले म्हणटा रक्तदोत्ताड वय ती देखून आसा म्हळ्यार आमकां एक आतां धैर्य कितें म्हळ्यार चॅक करना सांगायचें म्हणून ना करनासतना सांगेत सांगितलं गे तांकां कांय डावट ना कितें म्हळ्यार म्हाकाच दुबाव असो हांव सांगता जाल्यार मागीर तें दुबावच तें इल्लें चड उणें जावंक जाता इडे दिता तांकां कांयच डावट ना कित्याक म्हळ्यार दुबाव म्हळ्यार कोणा जावन तो आयलो देवाचो दुस्मानाचो तो आयलो म्हणटाना ते इल्लेशें म्हणी हेल्थांत इफेक्ट पडले तें वय गे दुबाव आसा म्हळ्यार तुका पातयेणी ना काले पातयेणी ना तूं नॉर्मल आसा की ना म्हण तुका पातयेणी ना तें तुवें चिंतिल्ल्याक उरलें तें हेल्थांत वेरिएशन जाता की ना खरेपणी पातय येता ताचे ताचे लागीं येवसो असले पुरा खंयचेंय चड उणें करचो व्हायरस काले तें चड उणें जावंक कारण करचो व्हायरस न्ही व्हायरस वय तो व्हायरस आयल्या वेळा काल जाता करता काल जात न्ही तो मरून येता असलो पळय निगंट पातयेणी दवरलो खंयच्याच्या देवाच्या उतरांचेर तातूंत कितें बरयलां तो रिपोर्ट कितें आसा ताचेर पातयेणी दवरलो तो ताच्या लागीं व्हायरस येना म्हूण सांगचें न्ही पूण तसले व्हायरस पुरा काल जावन येतात मरून वता तातूंत तो व्हायरस नाश जावन वता
दुबाव आसल्या कडेन आयिल्ल्या वेळार ताच्या हेल्था विशयान तो दुबाव करता, डाऊट करता, ताच्या लागी आयलो व्हायरस काल जाता जीव जाता. म्हळ्यार एंटर जाता ताच्या भितर. होय. हांगा तो भस्म जावन येता, आमी एक सांगचे जाल्यार हांगा तो हाजे भितर रिगता. वय गे. तशें देखून पयले म्हज्या विशयांत म्हजो रिपोर्ट कितें म्हणून म्हजेर पातयेवन हांवें सांगचें न्ही, पूण सोम्या जेजू क्रिस्तान म्हज्या विशयांत तसलो एक रिपोर्ट दिला. वय गे देवाच्या वय. उतरान. देखून त्या रिपोर्टा विशयांत केदळाय दुबाव करूंक देखून हांव परतून पळयवन बीपी पळया म्हाका थोडे फुडें अशेंय जावंक साद आसा. हांव आतां जेजूच्या गायन गुण जाला म्हणून 100% पातयलां जाल्यार एक चेक करून पळया म्हणून तेळा काल जालें. दुबाव आयलो. दुबाव म्हळ्यार आमी तें एक नमून म्हाका दिसता एक नमून परीक्षा केल्या बरी जाता गी. जाता तशें जाता. सांग्या तुमी म्हळ्यार अशें न्ही हांव सांगता म्हणून न्ही. वय जेजूच्या गायन 100% हांव गुण जाला म्हाका कांय डाऊट ना जाल्यार एक चेक करून पळयता. हें चिंता कशें ते गरज ना. एक्झॅक्टली गरज ना न्ही गे. होय. थोड्या फावटी तुका बलात्कारान तुजो हात खाण येतात ती ना करी देत पडटा हें म्हणून. वय गे त्या वेळार तूं न्ही तांच्या समाधाना खातीर आनी तांचे तांचे रुली कितें आसा त्याच्या खातीर म्हणल्या बरी तुवें दिवचो ते विशय दुसरो. पूण हांगा कालें आनी एका रितीन म्हाका खंडीत डाऊट ना जाल्यार एक पळया. वय गे बट चेक करून पळोवचें बरें म्हणटाना काल जालें खंयचे बळ वता खंयचे बळ वता पयलीं सांगिल्लें भट्टा उपरांतले उपरांतले. वय जाल्यार एक चेक करून पळया म्हळ्यार ते जेवचे काय 100% गुण जाला म्हळ्यार कॅन्सल जालें ते. वय गे म्हळ्यार आमी हेल्था विशयान एक म्हळ्यार अशें तूं परीक्षा केल्ल्या बरी जाता तें. म्हाका तांकां परीक्षा करूंक दिवन हांवें कोणाचेर परीक्षा केल्ल्या बरी जालें देवाचे कडेन. देवाचेर परीक्षा केल्ल्या बरी जाता. वय गे म्हळ्यार तितलें केअरफूल आसाचें पडटा. तितलें आमी केअरफूल आसाचें पडटा. कित्याक म्हळ्यार थोड्या फावटी आमी त्या विशयान इल्लें चिंतिचें पडटा. कळीत नासल्या बरी एके फावटी असलें चिंतपाक आमी हात घालूंक साद आसा. देखून परीक्षा करून हांव म्हजो डाऊट क्लियर करूंक वचना. आनी कालें तें एक पळयलें कालें जालें म्हणून तशेंय हांव करूंक वचना. हांव कितें पातयेलां तें पातयेलां. तातूंत खंयचेय म्हाका दुबाव ना दुबावाची सावळी लेगून ना म्हणयत. देखून आमी तितलें आमकां शुअर आसूंक जाय खंयच्याय विशयान हेल्थाच्या विशयान म्हणून न्ही वा कालें म्हणटा उरलें. वय गे इवन ग्रेस काय जाल्यार खंयचें तें तुजे बोल्सान कितलें आहा म्हण पळोवन तूं सांगा न्हय जेजून म्हाका ग्रेस केला म्हणून. बगार खंयचें पळोवन सांगताय देवाच्या उतराच्या बळान. तें उतार पळोवन तो रिपोर्ट पळोवन म्हणटाय तूं तो रिपोर्ट बदलाना. तर पूण हांगा बदलावण जाला खंयच्यान तुज्या पॉकेटींत बोल्सांत अकाउंटान बदलावण जाला तर तूं दुबळो जालाय गे ना. उणें जाला म्हणून न्ही उणें जाला म्हणून तशें नेगेटीव रितीन सांगचें न्ही हांवें. कितेंय जाल्यार तें बॅलन्स पळोवन तूं हें उतार सांगताय किंवा उतार पळोवन तूं तुजी ग्रेस काय मेजताय. उतार पळोवन उतार पळोवन हांगा हें पळोवन न्ही तुज्या बोल्सांत कितले आहात पळोवन वा कितले तुजे अकाउंट म्हळ्यार एक उदाहरण सांगचें तें न्ही वो रिपोर्ट पळोवन तूं सांगताय तूं हें कालें म्हणून ग्रेस. वय गे ग्रेस्त एक 5 मिनिटां दी हांव इल्लें चेक करून पळयता कितले आसात म्हणजे आतां कितले पडल्यात पळया. तेशें म्हणचे त्याच वेळार पाटी मुखार पळय नासतना हांव जेजू तें ग्रेस्त जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. पाटी फुडें पळय नासतना हांव जेजू तें ग्रेस्त जावन आसा. एक्झॅक्टली जेजू तें म्हळ्यार तेंच आतां वडोलो ब्रदरान सांगल्या बरी आमी त्या जेजूच्या एकवटान न्ही गे
ताचे तो एक कोट सोडून हांव कितें म्हणटा जाल्यार इथे ताका हें ना मोल ना मोल्ला जेजू हर एक घडये हांव त्या जेजू म्हज्या बदलेक कोणें पळय हें पुरा दुबळो जाल्लो म्हज्या बदलेक कोण पळय शिराप जोडलेलो म्हज्या बदलेक पळय कोणें आपणा म्हजी रोग पिडा शिडा ताचेर घेतिल्ली म्हज्या बदलेक कोण पळय कुसार मेल्लो म्हज्या बदलेक कोण हें कितें वायट म्हणलें कितें आसा ताचे बदले कोण पळय मरण पावलो त्या जेजूचो उडास काडन ताच्या नांवान हांव कितें हर एकी सर्गीचें क्लेम करता आनी हांव फिजिकली दिसचें बिलकुल फातयाना ना वय म्हळ्यार उतरांत आल्ल्यांक एक एक फावटी देखून थंय काले म्हणटा सेकंड कोरिंथियन्स उतर पळोवनशें जाल्यार सेकंड कोरिंथियन्स 4:18 सेकंड कोरिंथियन्स 4:18 न्ही गे आमी एक चूर घाली येता होय. वय सेकंड कोरिंथियन्स 4:18 सेकंड कोरिंथियन्स वय म्हळ्यार 17 आमी पळयलें जाल्यार थंयसरी आमकां तेंच दिसत कालें कित्याक आमचे वयर येतात ते तात्कालिक वाचीचे गे फादर वसा वसा सिस्टर कित्याक आमचे वयर येतात ते हळवायचे आणि तात्कालिक कष्ट दग्ध कसलीच सर नसलेले अनंत सस्नीक महिमेक आमकां तयार करतात ओके आतां हातूंत कितें कळटा अशें उतरांत आसल्याक कांय एक तात्कालिक कष्टदग्ध वा येनात म्हणून हळवायचे वा तात्कालिक कष्टदग्ध येनात म्हणून अर्थ न्ही वय मो वय होय. वय की न्ही येतात पूण तें आमकां प्रिपरेशन खंयच्याक अनंत सस्नीक महिमेक आमकां ते कालें करतात सस्नीक तयार महिमे कित्याक म्हळ्यार आमकां हें झूज म्हणलें तें निरंतर झुजोंक आसा की ना हॅलो हॅलो असा निरंतर झुजोंक आसा की ना खंयचे मोनाचें झूज वय मो वय मोन थोडे फावटी उतरांत हाडल्या की मोन एके फावटी संवसारीक दृश्टीन कालें दाखयता सोलवणी दाखयता की ना दाखयता सोलवणी दाखयता पूण आमी खंयच्याक धरना आसाव देवाच्या उतरांक आनी आमकां तें एक प्रिपरेशन देखून आमी केदाळे म्हणटा हे एका दिसाचे विशय न्ही खंयच्या दिसा कितल्या दिसाचे एका दिसाचे नाही निरंतर ते निरंतर. आसा की ना वय निरंतर कष्ट वा ताळण्यो आसात आनी ते एक टेस्ट जावन घेवन आमी टेस्टान पास जावन काले डिमोट जाता की प्रमोट जाता प्रमोट प्रमोट वय गे प्रमोट कित्याक भोवती जिवितांत एक प्रमोशन म्हणलें आसा आतां सुरवेर आमी स्वताची शिकोवण समजल्ल्या वेळार आमी एकच फावटी आज चिंतच्या प्रमाणे त्या दीस चिंतल्या गे पयल्या दिसा ना बिलकुल ना आज मस्त बदलावण दिसना दिसता खंडी जावन न्ही गे म्हळ्यार एक उतार जाप दितानाय आमचे कडेन कालिंग एक ना म्हणून रेडी वय जाप असं पयलें इल्लें घुस्पडून मागीर बोट साबुल्लें आसा काल सांगलें सैबा म्हण बरें वय गे आतां काल जावन तें देवाचें उतार तुजे लागीं आसा तुज्या वोंटार आसा तुज्या काळजांत आसुल्लें पयलें आतां काल जालां तें आतां तें रिवर्स मारत्या रिवर्स म्हळ्यार आतां काळजांत आसा वोंटार आसा आनी लागींत आसा म्हळ्यार बरी म्हळ्यार आतां काळजांत पयलें लागीं आसलें वोंटार घालन खंय व्हरून डेपॉझिट केलें न्ही काळजांत आमच्या लागीं आसलें वोंटार हाडन म्हळ्यार तें उसान करून खंय व्हरून जमो केलें काळजांत व्हेरी गुड आतां काळजांत हांव न्हू वोंटार येवन आमच्या लागीं रेडी इल्लें म्हणून रिवर्स जाल्ल्या बरी बघा वय म्हळ्यार आमी
लागीं आसले काले गेले वोंटार हाडलें ते उसारूंक सुरू केलें आनी सदां वता ती उतरां म्हणली थोड्या फावटी वाटेर वतना जावं पुरो आनी खंय आसतना न्ही गे होय. जमो केले खंय काळजात काळजांत आतां खंय जावन भायर येतात तर लोकारा जाऊन वय लॉकर सेफ करेक्ट वरून सेफ लॉकरार दवरलें आतां भावात म्हणली सावी काण घेवन उक्तें कर लॉकर काले हाडटा काळजांत वोंटा काडन आमचे लागीं केरळाय रेडी आसल्या बरी कित्याक म्हळ्यार संवसार विविध रितीन सवालां घालता तुका घालता की ना घालतात. मेटा आनी कुटुंबा भितर जावं पुरो कोणाय तावन एक सवाल येता येना म्हणना वय मो वय. संवसार इतलो सवाल घालता त्या अंजुराच्या रुखान इवन पृथ्वी आमचे कडेन उलयता वय गे जेजूक अंजुराच्या रुखान सवाल केल्या बरी वय की न्ही वय. तशें स्वत गोताले उपरांत आमचे रिएक्शन इंगड न्ही गे ते एक सवाल बरें. प्रकृती तावन येवं दी मनशा तावन येवं दी कोणाय तावन येवं दी आमचे रिएक्शन इंगडत आसा की ना असा कळीत ना जाल्यार सत ते इंगडत आसतें आसलें वय. आनी सुरविल्या दिसांनी मस्तपटी आतां परफेक्ट जाला म्हणचे न्ही ते न्ही म्हणचे हांवें पूण इल्लीशी बदलावण दिसता सुरविल्या दिसाच्या की आतांच्या की न्ही गे वय. ते उलयतना जाप दिवचें वा एक सक्कड आनी एका रितीन रिएक्शन दाखयलें जाल्यार तूं रिएक्शन दाखयना रेस्पॉन्ड करताय वा सक्कड एक सांगते विशयान एक रितीन चिंता जाल्यार तूं दुसऱ्या रितीन चिंताय वय की न्ही वय. ते पुरा कारण कितें म्हळ्यार आमकां काले तयारय जावनूच अनंत आसा. महिमेक तयार आनी तयारय आमची जावनूच आसा आनी रावूंक ना रावूंची न्ही ती निरंतर म्हणून इल्लेशें एक स्टेप मुखार मुखार आयल्या बरी दिसता न्ही गे वय वय. देखून आदनेट तुका आलें म्हणटा दोळ्यांक दिसतात दिसतात. संगतीचेर आमचें ध्यान मौन आमी दवरता पूण दवर. अदचेर तुका दिश्टी पडटात न्ही दोळ्यांक कमावता तें दोळ्यांक दोळ्यांक दिसता त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन दवरिना दवरिना वय मो बिलकुल दवरिना खंय गेल्यार दोळ्यांक काले म्हणी दिसता की ना वय. काले म्हणी दिसतात कित्याक म्हळ्यार दोळे म्हणटाना ताच्या मुखार देखून आमी सबार पोटीक म्हणटा काले दोळे आमचे उक्ते करी दांपया काले दोळे दांपया म्हणून आमी सडवर म्हणटा गे आतां आमचे दोळे दांपया मागणे म्हणटा ना म्हणटा म्हणटा पूण आमकां एक 2 मिनटां जालीं जाल्यार ल्हव काल जाले पळय 5 मिनटां जाल्यार सांगचें आनी गळ्यांत भांगाराची चेन आसल्यार सांगचेंच नाका कित्याक आमकां बँक आलें वो दोळे दांपूंक सांगून म्हजी कांय चेन ओडनोरीत गे वा म्हाका कांय फाटल्यान येवन घालीत गे चार म्हणून वय गे सकल म्हळ्यार बॅग असल्यार काले म्हळें ब्रदर सकल बॅग असल्यार आनी एक खांद्यार बॅग पुरो आसल्यार तातूंत कितें पुरो आसा म्हूण सांगूंक जायना बॅग ल्हान दिसल्यार मस्त आसूंक साद आसा थोड्यांची बॅग व्हड आसता भितर कांय आसना दोळे दामचे म्हळ्यार आमकां काले म्हळ्यार आमकां इतले दोळ्यांक दिसचे वस्ती मोगाचे जाल्यात गे ते निरंतर पळयले तितले आमकां पवना देखून भुरग्यांक पळया गे तुमी दोळे दामपा म्हळ्यार काले करतात ती लळ दमतात बारीक घालतात मागीर कुट्टी गेल्यार परतून दोळे दांपूंक सांगले न्ही रे म्हण जाय दांपले मग परतून उक्तेत म्हळ्यार ते इतलें जालां गे दोळे ते राती कशे आसतात गुर्तू म्हाका हांव चिंता दमतात म्हणून नातर राती दोळे उक्ते कर न्हिदोंक की मौन आसूंक पुरो आमकां गुर्तू ना म्हाका कित्याक म्हळ्यार दोळे दांपले कुठले कितें गी जाता म्हणून पूण हांगा दोळ्यांक दिसता त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मौन आमी दवरिना म्हळ्यार आमकां मस्तपटी आमी सेन्स नॉलेज म्हूण कनेक्ट करता ताका दोळ्यांक दिसच्याक वा दिसचो संवसार आनी आमच्या इवन हेल्था विशयान सांगचें जाल्यार आमकां कितेंगी एक सुजुल्ल्या बरी दिसता
एक गायी जाल्लो दिसता आनी कालेंगी इल्लेशें जाल्लें बरी दिसता पूण तें तूं पातयल्यार तूं भलायकी येवन म्हण चिंताय की पिडेस म्हण चिंताय न्ही तें तुवें पळयलें जाल्यार तूं ताचेर ध्यान म्हूण दवरलें जाल्यार काल जाता पिरेस म्हूण दिसता वय पिडेस म्हण न्ही गे देखून ताचेर इवन तुका कांय उणेपण दिसल्यारय हांव तें गणनेन्स लेखाक घेना तें दिसता वय ना म्हूण सांगना वय घे पूण हांव गणने ताचें घेना कित्याक हांव आत्म्यांत कितें जावन आसा म्हळ्यार हांव ऑलरेडी भलायकी वंतो देखून हें त्या स्वताच्या रिपोर्टा प्रमाणे हें कांयच न्हय वय घे हें कांयच न्हय तेन्ना तें नपय जाता आतां मस्तपटी एक मूस बन सुजलो जाल्यार तुवें तें सूज देंवोवंक कालें करयेत एग्जाम्पल वाटो 2 आसात की ना होय खंयची एक इको खातवी हो हळद तूं घडये घडये पुसचें कालें तें झंडू बॉम्ब बॉम्ब थोडी टायगर हळद बॉम्ब पुसतात तुम्ही. कालें तें थोडी हळद पुसतात तुम्ही आपल्या हळद पुसतात थोडे कांसळीचें हें पुसतात न्ही पुसा पूण आमी तें एकलो म्हणटलो तें पुरो पुसून 7 दिसांनी गुण जाता ना जाल्यार 1 हप्त्यान जाता म्हूण व्यत्यास कळ्ळें मू देखून म्हळ्यार तले संगती जाल्यार इवन तुका एक दिसता दोळ्यांक दर म्हणून तें तुवें व्हडलें जावन करयेत नातर तें तुवें सत मानून घेवन ताका त्या संगतीक पळयत नासतना रावल्यार तेन्ना पळय जाल्यार तुका कळीत जायना घडये घडये केन्ना तूं पळोवन रावताय तें उणें जाता की चड जाता चड चड खंडीत कित्याक म्हळ्यार तुजो मनोभाव तसो आसल्यान तुज्या त्या बॉडीचेर इफेक्ट घालता की ना जळता खंडीत खंडीत घालता तो खंडीत घालता पाऊलाग जीवदाळ सापली त्या झाडा ओके ओके आणि पापडी लेव उज्या पडली न्ही गे होय होय बाकी ज्याने मागीर चिंता मरता म्हणून विकाळ सगल्यार वय वय ताणें कालें गेलें पापूण दवरलें आतां जर तर तें हांव आतां तुका साबला म्हण तेंत काणयलें जाल्यार तें काल जालें मोतीन काणयलां तें होय तशें जाता देखून मस्तपुटी कालेंगी साबून व्हड जाल्लें काल्या कोताक हाजें चिंता जर तर तो धैर्यांत आसा जाल्यार तें काल जालें तें होय होय धैर्य म्हळ्यार तें तुजो ताका अहंकार म्हण न्ही तें धैर्य म्हळ्यार तुजें एक चिंता हें म्हाका कांय करूंकूच सकना कित्याक देवान प्रकृतीचेर आमकां अधिकार दिला अशें न्ही गे म्हाका येवन सांगलो म्हणून तेका सिंपल एक एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार येस आता आमी सोलोन येताना आमच्या फाटल्या पॅन्टाक ओट्टो पडल्यार म्हाका गोत्तू ना जाल्यार हांव आरामार येता वय गे प्रेज द लॉर्ड म्हाका कांय टेन्शन आसना कोणे मनीस सांगलें हाल्या साहेब तुजे पॅन्ट फाटल्यार पिनला म्हणल्यार काय जाता म्हणजे माइंड मागीर तूं मेटा गोवन पळयताय कितलें व्हडलें पिनलां म्हूण वय गे येवन थंय कांय आदळल्यार वचना मागीर तेच दोळ सीदा वचोन वय गे एक्झॅक्टली आतां तुजें ध्यान मन खंयचेर गेलें तेच दोळ समजलोय होय होय मागीर आनी एक उदाहरण हांवें आयकल्लें एक दीस आमची सिस्टर एक दीस अर्जंटार एक पांयाक आनी एका पांयाचें वणो घालून गेली तिका गोत्तूच ना ती वचून मिसाळ इगर्जेर बसल्या तेदोळ वचून गोत्तू ना केदाळा तिची दिश्ट त्या पांयाक गेली ताच्या उपरांत तिच्या मोतीर सुरू जाली आतां गाले करचे कालें करचें सगळें फाटल्यान पुरा चिंतूंक गेली ती म्हळ्यार कितलें पळयलें कालें आतां कालें करचें वणो चेंज जालें तशें वय गे तेदोळ गोत्तू ना तिका विशय एक्झॅक्टली देखून आतां तूं सोमा कळटा केदळा आमी ताचेर ध्यान दिल्ल्या वेळार हें जाता देखून आमच्या जिणेंत कालें कशें कॉन्सन्ट्रेशन तूं ताचेर घालताय जाल्यार मागीर तुजें काल जालें चिंतापुस फोकस थंयच गेलो कोडी त्या प्रमाणे रिएक्शन करता कोडी एक्झॅक्ट कूड त्या प्रमाणे रिएक्ट करता ह्या कुडीचो धनी हांव म्हळ्यार कोण हांव आत्मो जाल्ल्यान म्हाका हांव धनी हांवें सांगिल्ले बरी ताणें हें करचे शिवाय
ताणें सांगले बरी हांवें हें न्ही काले रे ताका स्पंदन करचें न्ही, हांवें कमांड करूं म्हळ्यार तूं कांयच न्ही. काय चिंतपांत आसचें सगळ्या मनशाचें जिवीत. चिंतप म्हळ्यार तूं कशें चिंतताय. इवन देव जाल्यार पळय तुका तूं कशें चिंताय देवा विशयान तशें देव तुका वय गी. Right. देखून म्हाका दिसता तेच हांव काले यावे रे गी आय एम हू आय एम काले म्हळ्यार आतां देव तूं कसो चिंताय देवाक त्या प्रमाणे तुका देव वय गी. Right. देखून तूं कितलेंय सांग देवा विशयांत म्हळ्यार एक सांगचें उदाहरण तर ताचें चिंताप त्या देवा विशयान कितलें तें व्हड जाता तितलें व्हडपण तितलें अनुभव ताका देवाचो जिणेंत जाता की ना. जाता. त्यात देवा विशयान तुजे ल्हान मनोभाव आसा जाल्यार तुका एक्सपिरियन्स देवा विशयान कितलें जाता. किल्ले. वय एक्झाम्पल सांगचें जाल्यार वय देव आसा सायबा पूण आमी केअरलेस केला जाताय. देव आसा सायबा देव आसा म्हणून वट्टारे केला जाताय. वट्टारे करचे म्हणून विशय न्ही. तूं ताका पातये लायगे म्हणले विशय न्ही गी. वय आसा पूण हांवें दिसार गोळा जेत न्ही सायबा. कोणे म्हळ्यार बसून काम तशें न्ही. पूण तूं तुज्या सक्तेचेर पात येवन तूं गळोवन म्हळ्यार तें देवाक इडेना न्ही गे. तूं ग्रेस ती जाताय पूण तें उतार येना तुजे लागीं. 2 कोरिंथियन्स 8:9 जेजून आपूण दुर्बळ जावन म्हाका ग्रेस्त केलां. वा तें सदां पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी तेंय तुका एप्लाय करूंक तूं वचनाय न्ही गे. देखून तें बाळवाना तांतू मेळचो आनंद तो बाळवाना. तो संतोष जावन आसता आनंद न्ही. देखून दोळ्यांक दिसता त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन आमी दवरिना पूण अदृश्य वस्तूंचेर फुल स्टॉप. आमकां दिश्टी पडटा तें तात्कालीक पूण दिश्टी पडना तें सदांकाळ बाळटा तसलें. म्हळ्यार सादारण भावार्थाच्या डेफिनेशनाक हें आनी एक अर्थांत अशें बरयलां म्हूण येत हिब्रू 11:1 न्ही गे. आमी बरोवन आसा त्या संगती सुतर आनी आमकां दिसानांतल्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री. ताकाच जावन आनी एका रितीन अशें बरयलां म्हूण आमी सांगीत न्ही गे. अर्थ सेम. देखून तशें जाल्ल्यान ह्या लायनीर आमी आयिल्ल्या वेळार हांगा आमी जुवांवच्या वांजेलान पळोवचें जाल्यार जुवांव 8:12-13 काडलें जाल्यार आमी जॉन 8:12-13 पळया. काले म्हणटा ती जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो फाटलो तो काळोखान चलचो ना पूण ताका जिवीताचो उजवाड आसतलो. गे जेजू काले संवसाराचो उजवाड म्हळ्यार सगळ्या संवसाराक एक मेल फंक्त वा उजवाड लायट म्हळ्यार कोलो लायट हो न्ही. सूर्य चंद्र असो न्ही, ट्यूबलायट असो न्ही वा हॅलोजन बल्ब असो न्ही. एक जिविताक उजवाड कोण जेजू वय गी न्ही. जिविताक रुमाक न्ही वा हॉलाक न्ही आनी हाका खंयच्याक न्ही. जिविताक उजवाड जेजू. आतां ताचो फाटलाव करतलो खंयच्यान चलना. काळोख म्हळ्यार परतून रातचो काळोख न्ही हे न्ही म्हळ्यार ताच्या जिणेंत तो काळोख म्हळ्यार एका रितीन सैतानाच्या पासान जियोवचें म्हण येत वय गे. तें कामून तें पळय आमकां काळोखान चलोवचें. काळोख सांगा ब्रदर. काळोखाची कामां. वय काळोखाची कामां न्ही गे. ती उजवाडाची जायनाचो म्हणून तो काळोख आनी कडेन सांगलां तें. म्हळ्यार सतांत आसलो देवा सांगत आसलो ताणें केल्ली कामां उजवाडांत येजय म्हणून सगळ्यान पळयशें ती करता वय गे. देखून काळोखाची म्हळ्यार खंयचीय हांव एक करता जाल्यार तें कशें उजवाडाचें काम तें कळ्ळें तें. ताका जिविताचो उजवाड म्हळ्यार जेजू जावन मेळ्ळलो उजवाड तो घेवन ताजें जिवीत चलयता जाल्ल्यान ताचें तें जिवीतय उजवाडाचें ताणें करचीं कामांय उजवाडाचीं वय गे. वय कोणाची जेजू म्हणल्या उजवाडाक उजवाडाचो कोण फाटलाव करता.
पाटलाव करचे म्हळ्यार काले म्हणचे आमी आतां तेंय जाल्यार जेजू काले म्हणटा जॉन 8:31-32 आपणाक सत म्हणटल्या देवाक जेजून म्हळें काले म्हजो तुमी उतरांक सतपांचा जाल्यार म्हळ्यार तुमी म्हजे बरे शिस वताल्यार शिस म्हळ्यार पाटलाव करचे न्ही गे वय म्हळ्यार हांगा आमी पळोवचें म्हळ्यार पडटा शिष्य म्हळ्यार गुरु सारके जावचे गुरु डिसायपल कितें वन हू करता ते करचे डिसिप्लिन वय एक्झॅक्टली हांगा जेजू तेंच म्हणटा न्ही हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो वय. पाटलाव करता तो काळोखांत चलना कित्याक तो खंयच्यान आसा तो कंटिन्यू कोणाच्या उतरांत आसा देवाच्या उतरांत तो असा आमी आतां कोणाचो पाटलाव करनासो हांव जेजूचो न्ही गे वय जेजूचो म्हणटाना खंयच्यान आमी करनासो ताणें दिल्लें मार्गदर्शन आमचे जिणेक आमी काले जावन घेतला उजवाड जावन घेतला उजवाड जावन सगळें न्ही गे कितें जाल्यार जेजून कितें सांगलां जेजून कितें दिलां तें म्हज्या जिणेक हांवें काले जावन घेतला उजवाड जावन घेतला देखून हांव खंयच्यान चलना काळोखांत चलना कित्याक म्हाका कसलो उजवाड आसा जिवीत असो उजवा जिवीत असो उजवाड त्या जेजू म्हणल्यार त्या जेजूतान म्हाका मेळ्ळा कित्याक तो संवसाराचो उजवाड ना तर तांतू हांव काले तें कॉन्सन्ट्रेशन करना जेजू तें ब्रदरान सांगल्या बरी जेजू तें एक कोटान ना जाल्यार खरी दाखोवल म्हणल्यार जेजू तें हांव एक कोटान ना जाल्यार म्हज्या जिवितांत म्हाका काले ना उजवाड जिविताचो उजवाड म्हाका ना देखून हांव घुस्पडटां न्ही गे वय एक हेल्था विशयान जावंक पुरो वा म्हज्या समृद्धी विशयान जावंक पुरो वा म्हज्याच सोडवणे विशयांत म्हजी पातकां बोगसाल्यांत गिना गे आनी कितें खंयचेंय काण आयल्यार त्या संगतींत तें एक्सेप्ट करूंक इल्लें घुस्पड आसता पूण पाटलाव करतलो तें त्या सोम्याचें कितें आसा तें सगळें तो ताचें जावन घेता वय की न्ही आतां हांव जेजूचो पाटलाव करचो देखून ताणें म्हाका कितें सांगलां आनी कितें दिलां तें म्हजें तांचो हांव दुबाव तें म्हजें हांव मानून घेता आनी तशें आसतना म्हाका जिवितांत काळोख आसा की उजवाड आसा उजवाड आसा उजवाड खंय तरी म्हाका काले तें आदलोवन पडटा म्हणून भेना वा आनी हांव फटोवन पडत म्हणलें भंय म्हाका ना कित्याक म्हज्या कडेन खंयचो उजवाड आसा जिविताचो उजवाड उजवाड आनी एक रितीन सांगता आमी म्हणटा देवाचे उतार आमच्या मेटांक जिवो दिवो म्हणटा न्ही गे दिवो म्हळ्यार तूं हर एक फावटी मुखार वेताना कालें काडून वेताय मुखार देवाचे उतार म्हणलो दिवो काडून वेताय देवाचे उतार म्हळ्यार जेजूचो देवाचे उतार तो सुमोनी जावन आयिल्लो आतां तो उजवाड म्हाका आशिल्ल्यान हांव खंयच्यान चलना काळोखांत चलना जावंक पुरो पिडा म्हणल्यार काळोखांत वय गे वय की न्ही वय ना दुबळीकाय म्हणल्यार काळोखांत हांव चलना पिडा म्हणल्यार काळोखांत हांव चलना वा आनी खंयचें शिराप म्हणल्यार काळोखांत हांव चलना चलता की चलना चलना कित्याक म्हाका जिविताचो उजवाड आसा मेळ्ळा कोण तो संवसाराचो उजवाड जावन असो जेजू ताचे तावन म्हाका जिविताचो उजवाड मेळ्ळेल्या निमती म्हाका जिवितांत खंयच्याय रितीन हांव काळोखांत चलना म्हजें जिवीत काळोखांत तें बरोवन ना देखून तें कोलोसे 1:12-13 तेंचो म्हणटा न्ही गे कोलोसे वय गे वय काले म्हणटा तें कोलोसे 1:13-14 की 13-14 वय पळय ताणें आमकां काळोखाचे पदव्यांतले काडून आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत हाडून पायल्यांत वय गे मोगाच्या पुताचें राज्य खंयचें उजवाडाचें राज्य न्ही गे
देखून जेजू म्हणटा ताका जिवीत असो उजवाड आसतलो. जिवीत म्हळ्यार ते हें जिवीत न्ही, 4 दिसांचें म्हणणे ससनाचें जिवीत असो उजवाड ताका आसा. ते एक फावटी तो उजवाड मेळ्ळो जाल्यार मागीर तातूंत परतून हें ना, उणेपण कांय ना. पळय गे, वय. तो उजवाड जेजू म्हणलो उजवाड मेळ्ळ्या उपरांत तो जिवीत असो उजवाड तो. कळ्ळें जिवीत? सस्नीक जिवीत. जिवीत देखून देवान आमकां ते काळोखाच्या पदव्यांतले म्हळ्यार आमी एक फावटी सांपडल्या त्या काळोखाच्या पदवेंत पडल्या, पूण आतां कालें केलां देवान आमकां? मोगाच्या पुताच्या राज्यात आपल्या पुताच्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत हाडून पावयतलो. वयल्यान वयल्यान गे, सॉरी, पयल्यांत. आनी कालें वय गे. वयर हा, पयल्यांत. आतां खाली हातून तूं मुखार वयचें कोणाची जबाबदारी? आमची म्हजी. हा, कित्याक तो उजवाड उतरा मुखार तो उजवाड म्हणलो, उतार म्हणलें उजवाड आमकां आसा आमचे लागीं न्ही, एक लायट आसल्या बरी. देवाचे उतार म्हणलो उजवाड आमचे लागीं आसा. तो घेवन आमी वयताले पाटी वयचें की मुखार 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 वयचें न्ही गे. हा, मुखार मुखार वयचें. आनी मुखार मुखार वयचें म्हणटना मागीर फाटीं पळोवंक ना, आसा गे. ना. हा, फाटीं पळोवंक ना. तेका जेजुए कडेन म्हणटा दोंगराक न्ही, नांगराक. नांगरा हात घालून फाटीं पळयता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय. गिने गे. हा, वय. देखून आमी एक फावटी मुखार म्हणटा आनी परतून फाटीं. म्हळ्यार कोण गे पळय व्हडलो ब्रदरान सांगल्या बरी, पिनला पॅन्ट म्हणटा मागीर फाटीं पळोवन सुरू केल्यार फाटींत. हय. वय गे, खंय आदळणं पडटा म्हूण सांगूंक जायना. तशें न्ही, देखून तूं तेंय न्ही कॉन्सन्ट्रेशन, तुजें मुखारूच पळय तूं, वच सिदा. कित्याक आतां कोणाक तुवें पातयलाय पळय, ताचेर पातयेन दवरून मुखार वताना वारें वादळ येना म्हणून न्ही, येनांगी येता. येता. पेद्रूक म्हणल्या बरी, ये म्हणून चल्लो 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 केरळा बुडलो. सकयल उदक पळयलें. वय, उदक वारें वादळ आयलें आनी सकयल उदक पळयलें. पेद्रूक कांय हें जावना, कोणी चलोवना, जेजू चल्लोलो वय. मागीर सेकंड पेद्रूच कोणना. पूण ताणें प्रायज मेळ्ळेली काल जाली ती भियेल्ल्यान ताणें तें एक ना म्हणून जेजून सांगायचें पडलें, उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय. न्ही सांगलें की ना जेजून उण्या भावार्थाच्या. म्हळ्यार तुका भावार्थ म्हळ्यार हांवें सांगिल्लें न्ही गे, त्या उतराचेर पातयेवचें जावन आसा भावार्थ. तूं तें तुजी मायंड तुवें डायवर्ट केली. कालें पळयलें वारें वादळ. वय. तशें जाल्ल्यान आमी मुखार मुखार वताना जिविताचो उजवाड आमकां आसा, पूण तेणें इल्लेशें आमकां हें मेळना म्हणून न्ही, अडखळ्यो येतात की ना. मेळूनच असतात सदांय. मेळून खंडीत सदांय म्हणटाय तूं. वय, आसतात. पूण आमचें कॉन्सन्ट्रेशन खंयचेचेर? जेजून सांगल्या उतराचेर. सांगिल्ल्या उतरांचेर. ताणें कितें म्हळां? म्हज्या गायांनी एग्जाम्पल सांगता, म्हज्या गायांनी गुण केला. पेद्रूक सांगल्या बरी, ये म्हणल्या उपरांत एकच, ये येवचें मात्र म्हजें काम. तें पोंदां पळोवचेंय न्ही, वारें वादळ पळोवचेंय न्ही. पळय गे, जेजूच्या गायांनी गुण जाला म्हळ्यार वो रिपोर्ट चेंज जायना. हांवें सुरेश सांगल्या बरी, केरळ आकाश आनी अंतराळ आनी भुमी सरल्यार म्हजी उतरां सोदचीं नात. आनी हें जेजून केल्लें म्हणलें आमकां घडीत आमकां कळीत आसा न्ही. अशें घडलां म्हणून आमकां पातयेवंक कांय कश्ट जाताय? ना. म्हळ्यार हांव जेजू कुर्सायतना नासलो, ताजी हाडां सुटोवन गेल्लीं हांवें पळोवनात. ताका जेरबान मारिल्लें पळोवना. तो मनशाचें रूप नासलें खंय. अशें म्हणून तें उतरान बरयलें, हांव त्या दीस नासलो जाल्यार म्हाका पातयेवंक कांय कश्ट जाताय आज? ना न्ही गे. खंडीत रूप पळयल्ल्या बरीच म्हाका उतरांद्वारे भोगता की ना. भावार्थांत एक्झॅक्ट. भावार्थ म्हणलें देणें धर्मार्थ देणें देवान दिल्लें आसलें नेमती म्हाका भोगता. नाल्यार हांव पळयनातलें कोणाय की वय म्हूण मानून घेवंक जाताय? जायना. पूण आमकां तें निजायकी दुबाव येताय आमकां. हांव नासलो सायबा, उतरान बरयलां म्हूण हांव पातयता. तशें भोगता की आमकां पळयल्या बरीच भोगता तें घडीत? पळयले बरीच भोगता. एक्झॅक्टली. रूप पळयल्या बरीच भोगता. तातूंत कांय डावटूच ना. देखून आमचें कितें
जेजू संसाराचो उजवाड ताचो पाटलाव करता तो काळोखांत चलसोना देवचो वरना खंयच्या रितीचो काळोख आमचे थंय रास करूंक साथ दिना. आमकां कित्याक उतार म्हणलो उजवाड, जेजू म्हणलो उजवाड, तो आमचे लागीं आसना. काळोखांत म्हाका काळोखान म्हजेर राजवडकी चलोवंकय जायना. हांवें काळखांचे चलचे विशयांत हांवें चिंतूंकय जायना. वय मो केरळ पळयल्यार उजवाडच, उजवाड, जिविताचो उजवाड म्हाका जेजूंतल्यान मेळ्ळा. देखून तितले जावन मागीर जेजू ताची पदवी ताची ग्रेड आमकांय दिता. मातेवाच्या वंजल काले म्हणटा जेजू 5:13 काले म्हणटा आपूण उजवाड आनी ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. काळोखाच्या पदवेंत कारण विचित्र उजवाडाक पायला म्हणटाना मागीर जेजू म्हणटा आमी तो संवसार असो उजवाड. पळय खंयची ग्रेड म्हाका दिल्या पळय जेजून. खंयची एका राष्ट्राचो उजवाडी न्ही, एका राज्याचो उजवाड न्ही, एका जिल्ल्याचो उजवाड न्ही, एका हळ्ळेचो उजवाड न्ही, एका घराचो उजवाड न्ही, संवसाराचो उजवाड. उजवाड. तुम्ही होय. संवसाराचो उजवाड. दोंगराचे बांदला ते शहर लिपोवन उराना. कोणीय मनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदा दवरिना. मगार घरात असलेल्या सोमेस्तांक उजवाड जायसो दिवटणेर दवरता. प्रेज द लॉर्ड. म्हळ्यार आतां सोमयात न्हू आमी उजवाड घेतला आनी देवान आमकां काळोखाच्या पदवेंतले काडून आपल्या मोगाच्या पुताच्या उजवाडाच्या राज्यान हाडून पायल्यांत. ते पुरा पायल्या उपरांत आतां हांवें तो लिपोवन दवरचो न्ही तो उजवाड. वय गी काले करूंक हांवें फांकोंक आसा तो. वय गी फांकोंक आसा भायर फांकोंक आसा म्हळ्यार सुवार्थेचो उजवाड. खंयचो उजवाड? बरी खबर कितें आसा तो उजवाड. आनी तो हांवें फांकोंक आसा. आनी म्हाका ब्रदर पिटर सांगलें बरें आमी उजवाड म्हणटाना आमचे लागीं खंयचेय आमी इतले पावरफूल गी आमचे लागीं खंयचे व्हायरस येवंक साथ दिना. सुर्याच्याकी पावरफूल कोण? जेजूक सत मानलेलो. वय गी वय कित्याक म्हळ्यार आमी म्हणटा आमी जाणा सूर्य सगळ्या संवसाराक एक पटी उजवाड दिना. वय गी ताच्याकी पावरफूल उजवाड. सूर्य तितलो पयस आसतनाय आमी हांगा फॅन घालून बसता न्ही गे आतां पावसान जाल्यार. म्हळ्यार तितले आज कोण म्हणटली सकाळींत कोण म्हणटा दग जाता म्हण घरा भितर. पावस रावल्या कुठले दग न्ही गे म्हण काले गे. वय म्हळ्यार आजिल्ले वोत आसलें कोणा म्हळ्यार तितलो पयस जो आसा हांगा आमकां तितलो हें भोगता. आनी आमी जाणा ह्या फावटी पावस येवच्या पयलें कशें आसलें? थंड आसलें. बोवातान थंड आसलें. गिमशिल्ल्या दिसांनी कशें आसलें? जाप दिवंक कशें ते फादर सक्टांनी दग सांगून दग सडल्या. वय एक्झॅक्टली. कित्याक म्हळ्यार आमी सांगाचे काय जालें थंड आसा. वय की न्ही. करेक्ट. देखून हांवें म्हळें जाप दिवंक कशें भोंवताक आयल्या उपरांत आमी खंयचे उलोवचें म्हण ते सांगून न्हू सडलें. आनी प्लस ताका कारणय हांव तशें सुर्याचें दाव सोडोन ताका पुरो कारण हांव तूं एक तें. आनी प्लस आमी जी बेतावन तें थंड आसा म्हणल्या वेळार तें तेंचा अनुभव करूं म्हाका साथ दे. कशें हांव भलायकी म्हळ्यार तें पुरा कित्याक म्हज्या जिबेर आसा न्ही पावर तो. एक्झॅक्टली. देखून तूं म्हणटाय जाल्यार तेंच तुका फील करूंक साद आसा. तूं दग म्हणल्यार उणी दग म्हणल्यार उणी जायना ती सडत तुका भोगता. आनी सडत. हय. देखून आतां आमी संवसाराचो आमची काले म्हणटा दर एक संवसाराचे वस्तू उतर आयकतात. कित्याक म्हळ्यार ते अंजुराच्या रुखाक जिजून उतरां उलयला वय गी जाप दिली. वय जाप दिली. वय जाप दिले म्हळ्यार आतां रूख पुरा क्रिएट केले कशे उतरांनी वय गी. एक्झॅक्टली. तरी एक
संसाराची हर एक वस्तू आता सूर्य जाऊन दी देवान उतरा अंतर रावेला वैगे एक्झॅक्टली एक्झॅक्ट आता हांवें काले करूंक ते सुतार हांवें उपेग करीत त्या उतराक मात्र एक काल जातात ओके म्हळ्यार ती रचीत जाल्ली उतरा वरवीं वय पूण ते कंट्रोल उतरावर जावन आसा आता देवान ताका तीर केला उतरावर ताका ओको ती उतारच वय 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 म्हळ्यार अनेक रितीन सांगचें आतां एक मन जात आमची राधिका आसत जाल्यार हांव ताका वर त्या मन जातीक सांगितलें हांवें ओगोत राव थंड राव चुप चूप राव हा देवा एक्झॅक्टली उतरांत रसले वय रियेक एक्झॅक्टली त्या एक्झॅक्टली देखून जेजू ते उतार उलयलो एक्झॅक्टली दर्याक रियेक वय वय रियेका उतार हा देखून म्हणटात न्ही वो कसलो मनीस दर्याक समेत वय ओंकार मायता तें ताचे उतार वय हा वय आमकांय ती पदवी दिल्या म्हणल्यार तें आमी उडास दवरचे वय गे वय वय तर आमकां काले म्हणटा स्वर्ग देवाच्या अधीन आसा पृथ्वी आमच्या अधीन ताणें दिल्या दिला हय 115-16 म्हणल्यार बरें कितें जावं दी तशें तुमी सांगल्यार बरें उतरांत आनी आमी पळयता एक मन जात ती तूं धांवतना ती तुजे पाटदन धांवन येता तेंच तूं थंड राव चूप जाव म्हळ्यार वय 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 रावलें आमी पळयता वय की न्ही वय देखून हांव तूं म्हज्या व्हड म्हणलें पिक्चर हांव ताका दाखयलां जाल्यार वय हांव व्हड म्हण ती त्याच प्रमाणे रिएक्ट करता तूं न्ही हांव म्हाका पदवी दिल्या तुजेर म्हणून जेजून सांगल्या बरी रानवट मन जातीचेर अंतराळाच्या सुकण्याचेर तेंच्या मातसो अधिकार चलया हय ते आमी उणें उणें केल्ल्या निमती थोडे बडी तांचें चड इल्लें चड जाता कारण हांव होय देखून सगळ्या जेजून आमकां हांव संवसाराचो उजवाड म्हणलें मागीर आमी संवसाराचो उजवाड म्हणून आमकांय तें एक व्हड हें दिलां बिरूद देखून आमी ती काले म्हणटा आमी ती एक पदवी देवान दिल्ली जेजू मुखांत आमी वापान दियेत आसतना जायत मस्त बरेंपण आमी हेरां थंय वांटून घेवंक जाता सर्गीच्या राजाचें होय कोणी कांय उलोवंक आसल्यार सडीत कुटसूंक आनी होय अकरेची म्हाका दिसता 4 मिनटां आसची येस कोणाक म्हणी काही सांगूंक आसा या टेस्टमनी आसा या होय काली सवालां विचारूंक आसात काले डाऊट असल्यार अशें केल्या वयर विचारयेत प्रेज गॉड काय ना जाल्यार आमी अर्गां प्रार्थना म्हणून होय करूया येस प्रेज द लॉर्ड प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड सरगम प्रार्थना मनियांगे ब्रदर वय येस ओके प्रेज गॉड प्रेज गॉड मगाडा बापा अर्गां तुका दिता बापा येस आयच्या दिसा तुवें आमकां ह्या बाबा मुखांतर ह्या याजका मुखांतर तुवें आमकां तुज्या उजवाडाची सुवार्थेचो उजवाड येस कित्याक म्हळ्यार जेजू आयिल्लो तूं सुवार्थान येस बरें आनी त्या सुवार्थेचो उजवाड आमकां सगळ्यांक तो अनुभव करूंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता येस त्या खातीर कोरिंथियन्स दुसऱ्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत म्हणटा येस आमी प्रगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक दंपलेली आसा आनी ती दंपलेली आसा जाल्यार नासाच्या वाटेक लागतल्यांक मात्र ती दंपलेली आसा वय बापा तुजी सुवार्ता सगळे छरी कुशींनी सताचें उतर प्रगट जावन आसा बापा आनी सबारांक ती मेळ्ळ्या आनीकी सबारांक मेळोंक बाकी आसा बापा
Yes, Lord. बापा ही सुवार्ता प्रगट करूंक तुवें आमकां तुजी कृपा दिल्ल्या निमती मात्र ती Yes, Lord. हेरांक आमकां वांटूंक जाता बापा. Yes, Lord. कोण तुझ्या संगातपणांत तुझ्या सुवार्तेच्या उजवाडांत चलता तांकां ती कृपा दराळमपान ती वळता बापा. Yes, Lord. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. Yes, Lord. आनी आमकां सर्वांक तुवें ह्या वखदा सांगाता हाडून तुजो उजवाड सुवार्तेच्या उतरांनी तुजो उजवाड बगूंक तुवें आमकां अनुभव करूंक तुवें फावो केल्ल्या खातीर तुका अर्गां. Yes, Lord. Amen. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. Amen. आमेन. Amen. Amen. आमेन. Praise God. Praise Thank you, God. Father. Thank you, Thank you. brothers. Thank you, Thank you, sisters. Father. Thank you, brother. Thank you, sisters. In Jesus' चला आम्ही Thank you. परत मिळूया.